मेर्शे टुरिस्टांक मारबडय केल्या उपरांत परत तांकां मारूंक म्हूण मेर्शेचे 4 गुंड कोयते आनी तलवारी घेवन बसी कडेन पावले। पयली बस फोडली, थंयच्या बायलां भुरग्यांचेर हात घालो, तांकां मारबडय केली आनी उपरांत जीव साल्वार करूंक त्या टुरिस्टांनी 4 गुंडांक यथेश्ट आडवे तिडवे जमनीर घालून मस्तून बडयले। हो व्हिडिओ पळयात। मारबडय तोडफोड सुरू केल्ली मेर्शेच्या गुंडांनी। फुडें तांची हालत कितें जाली पळयात। गृहमंत्री पर्रीकरान पुलिसांची बरीच खरडपट्टी काढल्या। DIG रुपिंदर कुमार म्हणटा गोंयभरच्या सगळ्या हिस्ट्री शीटर आणि संभाव्य क्रिमिनलांचे लिस्ट करपाचे काम सुरू जातले। तांच्यो नाडयो आवळटले, नाजाल्यार थंयच्या पुलिसांची धडगत ना। गोंय हें एक बरें सेंटर जालें ट्युरिजमचें आसत किंवा इनोवेटीव कल्पना तातूंतल्यान जाल्ले इनोवेटीव इन्वेस्टमेंट तातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावंक जाय जाल्यार वी नीड टू बी व्हेरी सेन्सिटीव टू लॉ एंड ऑर्डर। काल मेडशे जाला पळय तें म्हाका दिसता इज नॉट अ व्हेरी पॉझिटीव इव्हेंट आनी म्हणून हांवें आयजूच पुलिशेक सांगलां की असल्यो गजाली सगळ्यो क्रॅक डावन करात। आय वील होल्ड कन्सर्न PIs रिस्पॉन्सिबल इफ दीस इव्हेंट्स हॅपन। गुंड आहा तांकां सगळ्यांची योग्य जाग्यार कोलवाळे आमी बरें बांदलेलें आसा, दे शूड लँड देर। These are connivance and casualness of some of the police force. Police force has to become tough. इलेक्शन ड्युटीचेर बंदोबस्ताक आशिल्ल्या पुलिसांक जेवण सारकें मेळना म्हूण बोवाळ कित्याक काय म्हूण पर्रीकराचो प्रश्न। पुलिसांनी टफ आसूंकच जाय, कसलेय परिस्थितीत रेडी आसपाक जाय। त्या प्रोफेशनाच्यो त्यो अडचणी आसतातूच। हांव पयर वाचतालो इलेक्शन कमिशनाचें कावंटींग चालू आशिल्लें। गोंयभर सगळ्यांक सारकें मेळ्ळें, पणजे मातशें कितें डिले जालो। हांव विचार करता बऱ्याचदा ज्या मनशांक ज्या कामा खातीर सिलेक्ट केल्ले आसता ताजी अडचणी त्या कामाच्यो सोदच्योच पडटा। वी नीड टफ पुलीस फोर्स। वी आर लकी वी डोंट हॅव नक्सलायट वायलन्स, नाजाल्यार ह्या पुलीस फोर्साक काडून नक्सलायट एरियान धाडचें पडटलें। महाराष्ट्राचो पुलीस गोज टू, आय एम जस्ट ट्रायंग टू पॉयंट आउट सेम वे पुलीस ऑल्सो शूड बी टफ। एखाद्या वेळार पुलीस ड्युटीचेर जेवणाक उशीर जावंक शकता, चोराक धरता आसतना मदींच लंच ब्रेक घेताले म्हणून पुलीस धांवूंक शकता। सो देर आर वी शूड अंडरस्टँड दीस आस्पेक्ट्स। वी डोंट अंडरस्टँड दीस आस्पेक्ट। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार, सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी ओमकार फळारी।